सगळी संसार रचलो आणि मनशाच्या हातान दिलो. पण मनशान आपल्याच्या स्वार्थाक लागून या संसाराचे विसवणपण केले. केन्ना केन्ना हांव एकलो आसता तेन्ना हे सुवातेचेर येता. हे सुवातेक पळोवन म्हज्या मनाक शांतिकाय मेळ्ळी. बरे मनशा, इतले दीस जाले तू हे सुवातेर बसून सोरो पियेता तो हांव तुका पळयता. तो तुजें कितें जालां? काय जागना फादर, काय जागना. कांयच जावंक ना जाल्यार हे भाशेन तू सोरो कित्याक पियेताय? फादर, सोरो पियालो आनी वीख पियालो म्हज्या जिवितान एकूच फादर, एकूच. अशें तू कित्याक म्हणटाय? तू जाणाय सोरो आमच्या जिविताक वायट म्हणून देवान आमकां काय बरी रचल्यात. आमी देवाक आर्गां दिवंक फावो. फादर, सगळीं मनशां बरीं आसलेलीं जाल्यार देव भिरांतीन चलतली आसली. अशी ती देवाक अपमान करची नासली फादर. सारकें तुजें. पूण तू हे भाशेन सोरो पिवन तुज्या जिवितान घडलां तरी कितें? फादर, म्हजी काणी बरीच लांब आसा फादर. हांव 30 वर्सांचो आसतना एका चेडवाशी हांव काजार जालोलो. काजार जाल्या उपरांत म्हजी माय पाय मोटाराचो एक्सिडंट जावन सोंपली. उपरांत हांवें म्हजे माय पायचें घर विकून बायलेच्या पांयान घर दिल्लें. त्या घरान आमी रावतालीं. त्या घरान आमी फादर खूब खुशाल आसली. पूण एक दीस त्या घरान आयज कितली वर्सां जाली आमच्या जिविताचेर देवान आमकां अजूनय एकूय भुरगें दिवंक ना. ट्रेसी, देवान आमकां भुरगें दिवंक ना म्हणून देवाक शिवरावंक फावना. देव आमकां एक दीस नाल्यार एक दीस जरूर दितलो. होय, आनी म्हाका विश्वास आसा देव आमचें जरूर आयकतलो म्हणून. बरें, ती खबर सोड. जाणा ट्रेसी, काल म्हजो इश्ट क्विट्सान येयला आनी ताणी सांगला आयज म्हाका ताणी पार्टी दिता म्हणून. तू सदांच पार्ट्यो करताय. केन्ना तरी तू म्हाका तुज्या सांगाताक वताय. हॅलो, या हॉटेलान खंयच्या? ओके. रूम नंबर 10. ओके. येता. मारियो, फोन कोणाचो? म्हज्या फ्रेंडाचो. ओके, आय एम कमिंग. या. एक्सक्यूज मी. येस, तुझें नाव ट्रेसी न्हय? होय, कोण? हांव जाणो तूं म्हाका वळखनाय म्हण. म्हजें नांव जेनी. ओ आय सी. तुज्या घोवाचें नांव मारियो न्हय? होय, जाल्यार तू म्हज्या घोवाक कशें वळखताय? हो तुज्या घोवाचो फोटो न्हय? होय, पण म्हज्या घोवाचो फोटो तुज्या मोबायलार कसो? हांवें ताका कितले फावटी सांगलें म्हजी वाट सोड म्हणून, पूण तो म्हजी वाट सोडूंक कसोच तयार ना. हे तू कितें उलयताय? म्हजो घोव असो केन्नाच करचो ना. आयज 25 दीस जावन गेले तुज्या घोवान म्हाका फोर्सान एका हॉटेलाच्या रुमान व्हेले
आनी थंयसर ताणें म्हजें निर्मळपण लुटलें. हे तू म्हाका सच सांगताय? वय, बरें आसा, हे घे थोडे पयशे आनी हे फुडें तू म्हज्या घोवाक केन्नाच मेळो नाका. ट्रेसी, म्हाका इल्ली चाव घाल न्ही. तुका जाय जाल्यार घे आनी पिये. ट्रेसी, अशें तूं कित्याक म्हणटाय? पयलीं तूं म्हाका काय बरें कोत्तालें, पूण ह्या दिसांनी तूं म्हाका सारकेंच खेट कोत्ताय. तर कित्याक? एके बोकडेक तर वाघाच्या आंगाचे घातले जाल्यार ती बोकडी वाघ जायना. तशेंच एका कावड्याक तुवें दुदान न्हाणयलो जाल्यार तो धवो जायना. आनी तुवें म्हाका कितल्योय फोटी मारल्यो जाल्यार हांव तुजें आयकूंक तयार ना. ट्रेसी, हें तूं कितें उलयताय? म्हाका हात लाय नाकाय. वचाली ते जेनींग लाय. जेनी? कोण जेनी? रूप तुजे आंजाचे पूण कोत्तूक देंवचाराचे. म्हाजो सदमता दोळे धापून दूध पियलो जाल्यार ताका गोड पळयना. तसली गोड तुशी जाल्या. पूण ट्रेसी, तूं कितें उलयताय पळय तें म्हाका कांयच समजूंक ना. जाल्यार ते जेनी तुजे कोण? जेनी? वय जेनी. हांव तर त्या जेनीक वळखोच ना. हॉटेलाच्या रुमान व्हरून आनी ताची शिगमी दोन तूं ताका वळखना म्हणटाय? ट्रेसी! तुवें म्हजेर हात उखल्लोय. मेळी कोत्तुबान तूं आदारताय आनी हात म्हजेर उखलताय. वचोन तो रांगा सरलो आनी तुजें तोंड म्हाका परत केन्नाच दाखयनाकाय. येता हांव, पूण एकूच उगडास धर. तूं चिंताय तसलो मनीस हांव न्हय. वय, म्हाका तुजें आनी कांयच आयकूंक नाका. चल तो हांगा सरलो. येता हांव, तूं सदांच कुशाल राव. हॅलो. मॅडम, हांव जेनी उलयतां. सांग जेनी. जाणाय मॅडम, हांव आवयपणाच्या बेजार आसां. कितें? मॅडम, म्हाका कांय सजमना हांवें कितें करचें पळय तें. म्हाका दिसता हांवें पुलिशेक गमयल्यार बरें म्हण. नाका, तशें करूं नाकाय. पुलिसेक गमय नाकाय. जाल्यार हांव कितें करूं? एक काम कर. कितें तें? तूं म्हाका 2 लाख दी, उपरांत हांव हो गांव सोडून मुंबय वयतां. 2 लाख? बरें, ओके. हांव तुका गमयतां. फोन करून खंय मेळपाचें पळय तें. बरें, ओके. आणि परत आलोन दोलोन येता मरे. अरे 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 बाप, आयज कितें बरेंच शेकयलाय कितें रे? आमकां मरे सोयी जाल्या सोयी. बरें बरें चल पिये पिये. बरें बरें, दुसऱ्याचे खोबरो करपाची. म्हणलेले ना पिड्या करता. आमच्या गांवांत मरे एक लॉरेटीन म्हणून कोण आहा, लॉरेटीन. आमच्या वाड्यान सगल्याक भोंवता, नांव पिड्यार करूंक भोंवता, घरांनी वाड्यानी. शी देडी बायल रे सारकी ना पिड्यार करूंक भोंवता. शी, तेका लागून मरे एका नांव दवरलां कोसांव म्हणून. एक कोसांव आनी कापिंड म्हणून दवरलां. माड पडल्या देडी रे हिंचे. बरें न्हू, दुसऱ्यांचे ना पिड्यार कोत्ता. देडी रे हिंचे, देडी रे. मॅडम, जेनी, ये कोस. मॅडम, हें सगळें म्हाका तुका सांगूंक बरें दिसना. पूण उपाय ना जावन म्हाका तुका तें सांगचेंच पडटलें. जेनी, तूं प्रेग्नंट आसा म्हणटाय तें सर? वय मॅडम. बरें आसा. हांवें तुका 2 लाख धाडल्यात आनी म्हज्या गांवाकूय हांवें हांगासर आपयला. काका आनी हांगा कित्याक आपोवन हाडला मॅडम? तुका मेळो. पळय तो आयलो. इन्स्पेक्टर. यू अंडर. सांग म्हाका तुवें ताका कित्याक ब्लॅकमेल केलें पळय तें. सांग म्हाका बेगीन. खरेंच सांगचें म्हणल्यार म्हजें आनी तिच्या घोवा भितर कांयच ना.
म्हाका पयशांची गरज आसली देखून हांवें हे सगळे नाटक केले फकत ते पयशांक लागून. हवालदार ताका बरो लोकांक घाल. राव इन्स्पेक्टर, तुका लागून हांव म्हज्या घोवाक दुबावले आनी हांवें म्हजो संसार पिड्यार केलो फकत तुका लागून. फादर, ही जावन आसली म्हज्या जिविताची काणी. रडा नाका मारियो, तुम्ही अपराधी जावन आसा. मनशाच्या जिवितांत असल्यो जायत्यो घडणी घडटात. देवान तांकां बक्षू. मारियो म्हज्या घरकारा, म्हजी चूक जाली, म्हाका गुन्या बोगस. कोण? म्हजी गोरकान ट्रेसी. वय वय म्हज्या घरकारा, म्हजी चूक जाली. ते जेनीचे आयकून हांव तुका दुबावले. चल चल म्हज्या घरकारा, आमी घरा या. तांच्या जिवितांत कितें घडलां तें तुम्ही सगळ्यांनी पळयलां. जेजू आमचो कितलो मोग कोत्ता. आमच्या घरांनी पवित्र पुस्तक जिविताचो प्रकाश मेजाचेर दवरलेलो आसता. पूण केन्ना तरी आमी तो उकडून वाचता काय. जेजू म्हणटा, सगळी तुम्ही कोश कोत्तात आनी वजाच्या बारा खाला आसा तितली म्हजे सरशी या आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. आनी संवसार सोंपोपर्यंत हांव आसा तुमच्या सांगाता.